सगळी बरी आसली एकदम मस्त मजेत अशी आम्ही बी बरी आसा एकदम मस्त अशी हॅलो गुड मॉर्निंग कितले जाले 11:15 जाली रे 10 मिनिटाला 12 पावपाक जाय आशिल्लें सो आयज परत काल बी आम्ही जात्रेक गेलतो भायलो व्हिडिओ आणि आयज बी परत आम्ही गाडयेंतल्यानच व्हिडिओ जसो पण तो स्टार्ट करता सो आतां न्ही 12 जावपाक गेली आणि आमी वयता मडगांव वयता मडगांव सो एज युजल म्हटल्यार मंथली जशें भायचे चॅकअप आसा पळय न्हू तशें चॅकअप रुटीन चॅकअप आसा तेजें रुटीन मंथली सो ताका लागून मडगांव वयता आतां आनीक तेजेच वांगडा आयज वयता घरान गे ती आयज वचपाची घरा तिका पावपाक जाय मागीर येता आसतना तिका तशें सावड्ड्या वचून ड्रॉप बी करून येतली तर मडगांव न्ही फकत भायचेच रुटीन चॅकअप ताका आमी मंथली व्हरता दाखोवपाक अशें बऱ्याक पडटा न्ही मंथली अशें रुटीन तेजें चॅकअप केलो सगळो वेट ते सगळें डॉक्टर हें करता मागीर कितें सजेशन म्हणल्यार कितें विटामिन्स ते कितें दिता ती सो ताका लागून मागीर तेजे डोसेज जे आसता पळय डोस ते एवरी मंथ वाडोवपाचे आसता देंवोवपाचे आसता अशें करून ते सगळें आसता सो ताका लागून बऱ्याक पडटा सो ताका आमी दाखयता अशें करून मदीं केन्नाय लास्ट टायम आमी केन्ना व्हेल्ले रे ताका लास्ट म्हयने 23rd व्हेल्ले आयज कितली 25 न्ही 25 अशें करून म्हयन्याक केन्ना एकदां अशें करून वयता अशें व्हरता ताका आमी आनीक त्याच बरोबर माक बीन ड्रॉप करपाचें मागीर तिका पावोवपाक जाय माक केन्ना लागलेली 8 दिसां खातीर येयल्ली ती बायेचें वॅक्सीन आशिल्लें न्ही ताका लागून तिका आमी हाडलेलें जात्रेक सान येता आसतना समजें सो बाये वॅक्सीन बी केल्या बऱ्याक पडटा न्ही दोनी पांयाक आनी हातीक सो पेनलेस करपाचें नाशिल्लें न्ही आमचें ह्या खेपी सो ताका लागून तिका आपयलें हांवें बायेक बी धरपाक आनी जोर बी येयलो जाल्यार मातशें बऱ्या पडटा न्ही अशें म्हणून मागीर सो तें आमचें वॅक्सीन पयलीं म्हळ्यार आमचें पोस्टपोन जालें फर्स्ट विकाक मागीर नेक्स्ट विकाक डॉक्टरान पोस्टपोन केलें मागीर तिसऱ्या विकाक घातलें अशें करून ती उरली मागीर आतां 15-20 दीस जाले न्हू गे तुका 20-25 दीस जाले तिका आतां ती बेगीन येवपाना खंय सो आतां तिका व्हरून ड्रॉप करता शिगमो बीन न्ही सो ताका लागून ती म्हणपा लागली वयता आपूण अशें म्हणून मागीर हांव म्हणपा लागलो माक ड्रॉप करपाक वयताच न्ही सोमतें मडगांव या आनी डायरेक्ट थंय तेगेलें भायलें सगळें रुटीन करया आनी मागीर माक बी ड्रॉप करया अशें म्हणून आमी भायर सरली सो चला दोनी कामां जातलीं अशें म्हणून तर 12 सुमार हांवें कॉल केल्लो आयज थंय डॉक्टरा कडेन सो तिका म्हटलेलें 12 सुमार पावता आमी म्हणून एक्चुली 12 सुमार पावता म्हटलेलो कॉल केल्लो हांवें 12 सुमार पावता म्हणटा ते विचारी कितल्या पावतले काय म्हणून 12 म्हटलें आतां भायलें नांव सांगलें म्हणटा की तें वळखता सरनेम बी सांगपा पडना ते डायरेक्ट नांव श्रीवा म्हणलें म्हणटकीर तें श्रीवा नायक न्ही अशें म्हणटा रोखडें मागीर ताका सांगलें हांवें 12 पावता म्हणून एक्चुली न्ही फोन करून सांगलें न्ही बऱ्याक पडटा कित्याक एकदां न्ही डॉक्टर बी बेगीन खंय वचपाचें आसता खंय डिलिव्हरी बी कितें आसलें ती वता बेगीन ताका लागून हांव कॉल करता ना जाल्यार एपॉयंटमेंट असो ना फर्स्ट कम फर्स्ट जावपाचें थंय वचून तुवें नांव बरोवपाचें मागीर त्या अकॉर्डिंग तुका हें भितर घेता ती एक्चुअली अपॉइंटमेंट घेवप आनी हेच ना अशें अपॉयंटमेंट फर्स्ट दिता तेमी हांव अपॉयंटमेंट असो घेयना बट कितें आसता तेंकां एकदां सांगलें कॉल केलो सांगलो न्ही म्हणटकीर बऱ्या पडटा न्ही मागीर एकदां डॉक्टर डिलिव्हरी आसता कितें आसता वता ना जाल्यार ते सांगता आतां सकाळीं कॉल केल्लो 9:30 सुमार ते मागीर सांगता की ना डॉक्टर आयज लेट जातलो डॉक्टरा बी म्हणून आमकां त्या अकॉर्डिंग वचपा मेळटा न्ही रे सो आमी आतां उदळ भायर सरलेली तर मदीं खंय स्टॉप बी घेना खंय रावना काय करूना आतां आमी खंय पावली आमी बाळ्ळी पावली तर पळोवया आनीक 30 to 40 मिनिट्सान पावतली डिपेंड्स ट्रॅफिक कशें आसा तें आयज घाटार बी ट्रॅफिक भरपूर आशिल्लें सो ताका लागून मागीर टायम लागता न्ही आनी ऑड टायम दनपारच्या टायमार अशी चड आसूं जायना म्हाज्या हिसपान ट्रॅफिक बट आतां खंयच्याय टायमार आसता पयलीं दनपारचे बी अशें भायर सरले न्ही जाल्यार चड आसना सकाळच्यान सांजचेच खूब आसतलें आतां ट्रॅफिक भरपूर आशिल्लें आतां मुखार कशें पळोवया हांगच्यान न्ही ऑलमोस्ट एक नावेली पावता म्हळ्यार नावेली म्हणल्यार ट्रॅफिक भरपूर आसतलें अशें करून आनी ओवरटेक करपाक मेळना काय करपाक मेळना सो ताका लागून मागीर स्पीड सवका वचपाक पडटा आतां वता डॉक्टरा कडेन आनी मागीर पळोवया मुखाल्लो प्लॅन कसो कितें तो बाईक घेऊन लायनी
लायनी रावल्या भायर रावल्या माग भितर बसयला आनी पेशंट्स खूब आसा आमच्या मुखार आनी 10 पेशंट आसा म्हणजे 10 जाणां आसा भुरग्यांक घेवन सो ताका लागून आमी हांगासर रावल्या भायर बाईक मातशें फीड घातलें खूब टायम जालो न्ही ते रडपा लागलें फीड घातलें आनी ताका भायर घेवन येयलें आतां हांगासर सो ते हांगासर आसा एअरपेन दोळ्यार येयलें सो ते हांगासर आसा आतां आनी हें करूं ना भितर आनी बसूना भितर खूब आहा भुरगीं लोकां जोर थंडी पेला आनी ते किरकीर करता भितर ताका लागून आमी ताका भायर घेवन येयलें हांगासर तो पळयता केन्ना जाता ते ऑलरेडी टायम जसो 1:45 जाला आतां पळयता केन्ना अशें नंबर येता तो हांगासर जातली देड तरी पळोवया कशें जाता तें जालें आमच्या डॉक्टरा कडलें काम जें आसा पळय न्हू तें सो टायम कितलो जालो जाणा 2:05 जाली आमकां दिसलेलें 1:45 बी म्हटल्यार जातलें म्हणून बट ना 2 जावन गेली सो आमी आतां भायर सरल्या वचपाक जेवपाक खूब टायम जालो न्ही एक्चुली आमी अशी चिंतलेलें सावड्ड्या वतली कितें ऑर्डर करतलें आनी घरा कडेन जेवतलें अशें म्हणून बट आतां आनी वचून आनी ऑर्डर बिर्डर कांय ना आतां डायरेक्ट हांगासरच जेवता आनी वयता बाय आसा बायक दाखयला आतां परत आनी थोड्या दिसान आपयला डॉक्टरान सो पळोवया मागीर कशें कितें तें बेश्टें रुटीन चॅकअपा खातीर सो आतां पयलीं जेवन घेवया म्हटलें आनी मागीर घरा वचपाचें असली भूक लागल्या पोट तापला सारकें न्ही रे माझी भितर ताकद ना सो हें करता वता आतां जेवता बी आनी मागीर सोमता डायरेक्ट घरा वता पळोवया आतां खंय जेवपाचें लास्ट आमी सगळे घुंवता आनी कंदिलांकच पावता कित्याक म्हाका खबर ना येता तेन्ना चिंतून येता ना ह्या रेस्टॉरंटा वतली त्या रेस्टॉरंटा वतली अशें म्हणून मागीर लेट जातकीर न्ही खुबशे कडेन कितें आसता लेट जालो की ना मेन म्हळ्यार सिट्स मेळना बसपाक मेळना टेबल आनी सेकेंड थींग मागीर किचन बी रोखडोच बंद जाता न्ही ताका लागून आतां पळय ऑलरेडी 2 जावन गेली सो कंदिलांक आसता किचन बी ओपन आसता तेंचो मातसो लेट म्हणल्यार सुद्दां सो ताका लागून म्हणल्यार थंय ती अशें म्हणून फक्त इतलेंच की पार्किंग जर थंय अशें बरें आशिल्लें न्ही तेंचें पर्सनल पार्किंग बीन ओन जाल्यार आमी एवरी टायम थंयच वता आशिल्लीं चिंतपाक आनी पडनाशिल्लें इतलें आमचें फेवरेट रेस्टॉरंट आहे कंदील न्ही रे टेस्ट बी बरा हय आनी बरें आसता सगळें अशें जे सर्वीस बी बरी आसता तेंची बट आतां पळोवया पार्किंग मेळटा जाल्यार कशें कितें तें सो पळयता मी ड्रॉप बी करून येयली घरा कडेन आनी न्ही कांय शूट केलें ना जस्ट गेली बाय हेका माग ड्रॉप केली आनी येयली बाय हांगासर गायन करता आतां आजी ना न्ही तेजी तें गायन करपा पेटला हे करता ताका न्हीद येता न्हिदयला न्हिदना सो ताका न्ही न्हिदपाची कशी संवय अशें न्ही ताका हेजेर बी घातलें न्ही बेडार बी जाल्यार न्हिदपाक कळना ताका हाती घेवन न्ही अशें करून हालून पासय मारले न्ही जाल्यारूच तें न्हिदता अशें करून खानार घातल्यार बी न्हिदना आड केल्यारूच न्हिदता सो आतां ताका न्हिदयता तें स्वता न्हिदयता करून कशें न्हिदना सो मडगांव एक डॉक्टरा कडल्यान येयली मडगांव जेवपाक गेली थंय बारीकसो क्लिप शूट केलो आनी बाय न्ही त्या सायडीच्या टेबलार बसलेले तेंचे कडेन उडी मारून वयता म्हणल्यार तेंचे कडेन 2 येते ती भुरगीं आशिल्ली एक 4-5 वर्सांची अशी 2 जाण चेडवां सो बरें तांकां पयल्यान हांसपा लागले पयलीं मागीर त्या भुरग्या पयल्यान ती सायडीन तेच्या भुरग्याची मम्मी बसलेली ताका धर खंय आपणा उडी मारता सामकी तिचेर मागीर तेणी सगळ्यांनी घेतले तेंचे कडेन सगळ्यां कडेन भोंवले ती बरी फॅमिली आशिल्ली 4-5 जाणांची तेंचे कडेन सगळ्यां कडेन भोंवला परत रिटर्न हेचे कडेन येयला हेका धर म्हणून हेणे धरलां धरतकीर परत तांकां पळयल्यान परत तांकां धर खंय परत तेंचे कडेन गेला अशें करून सगळ्या टेबलार भोंवत येयला ते म्हणल्यार आमी जेवली
आनी सो ती वयतकीर मागीर न्ही ती आमच्या पयलीं येयल्ली सो ती वयतकीर मागीर हे तांकां सोदता सगळ्या ती दारा कडेन पावप बसून तांकां पळयत आसा ती वयता ती मान धरलेले तांकां पळयत आहा ती वयता म्हणून आनी मागीर ती वयतकीर बेजारपा लागले विची विची करपा लागले पयलीं बरे उगी आशिल्ले आनी थंयच्यान एक मागीर मातशें सावड्ड्या मार्केटान गेले मार्केटान इन सेन्स मेडिसीन बी घेवपाचें आशिल्लें न्ही बायेचें तर मडगांव घेवन आशिल्लें सगळें ते सावड्ड्या येवन घेतले घरा कडेन गेले मार्क ड्रॉप केले आनी आमगे घरा कडेन मातशी फॅमिली व्हडली न्ही हेंकां जाप कर तेंकां जाप कर हेका हाय तेका हॅलो करता म्हणल्यार जालें सगळी बायेक हें करता धरता हांव धर तूं धर म्हळ्यार टायम जालो कितल्यांक पावल्ली रे आमी घरा कडेन हो ना 4:45 पावली घरा कडेन आतां 5:30 जाली रोखडी एक अर्द वर भितर आमी भायर सरली अशी तशी आतां पावली तिळामळ पावपाक येयली आतां वता घरा आतां म्हाजें परत डिमोशन बायक घेवन बसलेलें हांव फुडें बट फुड्यांनी सगळें वत मारता तेजेर वत मारपाक ते दोळे अशें अशें करता म्हणून परत मागीर फाटल्यान येयलो ते सावड्डे पावतकीर आतां बायक घातला फाटल्यान तें न्हिदतलें आनी ताका न्हिदलें बीन त्या गाडयेन ताका कशें करून आंगार धरल्यार बी चिडचिड जाता तें कशें करून सिटार घातलें न्ही तें बरें न्हिदता पळय न्हिदलें जालें बंद जालें गायन बंद रे न्हिदलें हय सो आतां आनी पळयता वाटेन आनी कांय शूट करचें ना डायरेक्ट आतां तुमकां घरा कडेन पावलें की मेळटा ओके सो आतां माना आतां म्हाजी ड्युटी चालू सगळी घर बाय आनी यूट्यूब हें तें सगळें एट अ टायम सगळी रिस्पॉन्सिबिलिटी ओके सो पळयता कशें कितें पॉसिबल जाता पळय तें तुमच्या वांगडा शेअर करता आनी आतां घरा कडेन पावतकीर मेळटा पळयता मदीं कितें शूट करपाक मेळ्ळें काणकोण बी गेली जाल्यार सो पावली आमी घरा कडेन ही दोगांय आसा भितर मातशें दिसू उजवाडा पावले न्ही बऱ्याक पडटा नाजाल्यार मागीर मातसो काळो गेलो की ना ते बेजारता गाडयांक जे आसा पळय ते चिडचिड करपाक लागता सामकें सो ताका लागून फुड्यांक आनी थंय चड टायम जो आसा पळय ते रावली ना रोखडी तशें करून भायर सरली आनी येयली मा म्हणटाली बस च्या करता हें करता म्हण नाका म्हटलें उदकच पिली आनी तिकाय बी आतां घरा कडेन वयता की कामां भरपूर पडटा मागीर निवळ बी करपाक पडटा इतले दीस घर बंद आसलें म्हणटा तुमकां खबर आहा न्ही कशें कितें जाता तें सो तिगेलो तोच प्रॉब्लम जाता हें बी घर बी सगळें झाड पूस करपाक पडटा न्ही अशें म्हणून तर आतां मान आहा न्ही आतां सगळें रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हणटा तशी माथ्यार सो घरा कडलें मागीर घरांतलीं कामां बिमां सगळें निवळ बिवळ करपाचें तें बाय मागीर हो खंय भायर सरलो जाल्यार आनी मागीर सामकोच बेजार हो आसलो जाल्यार तरी मातशें बरें बायक हें करता आनी आतां कितें जालें जाणा तेजें मातशें आतां ताका कळटा न्ही कोणी भायर सरून गेलो बी म्हणटा न्ही ते रडपा लागता हो बी खंय गेलो न्ही मागीर ते रडपा लागता मागीर सकयल आसा पळय ते कशेंच रावना मागीर ताका न्हाणवप करप तें सगळें आसता न्ही आनी तेजो आतां न्हिदपाचो रुटीन बी जो आसा पळय न्हू तो सामको डिफरंट जाला पयलीं न्ही खूब टायम न्हिदतालें चड अशें मातशें उठलें की मदीं खेळटालें परत न्हिदतालें आतां न्ही न्हिदप खूब कमी तेजें मागीर आतां तेंची मॅच्युअर्ड जाता न्ही ती सो ताका लागून सो पळोवया कशें कितें हँडल जाता तें पळयता आतां सद्या आयचो दीस तरी गेलोच न्ही पळोवया मागीर तुमकां मुखार व्हिडियोन कळटलेंच कशें कितें तें ओके सो पळोवया मागीर जें जाता तें तुमच्या वांगडा शेअर करतलेच तर त्याच्या पयलीं हो आयचो व्हिडियो हांगासरच एंड करून घेता आनी मेळटा तुमकां सगळ्यांक अशेंच नवे नवे व्हिडियो घेवन तो मेरेन म्हाजे व्हिडियो अशेंच पळयत रावात व्हिडियो आवडले जाल्यार लायक शेअर कमेंट करपाक विसरनाका नवे आसा चॅनल बी सबस्क्रायब करा चलात मेळया तो मेरेन थँक्यू फॉर वॉचिंग बाय दोगांय खेळटा एका फोन येयलो दिसता त्या किल्लाटी मारता आतां हें करूं म्हणून आपल्या कडेन उलय पळय आपल्या कडेन उलय म्हणून तो फोनार उलयता ओके सो मेळटा मागीर